येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा हर घर नल से जल गोंयांत 100% यशस्वी. जाल्यार काँग्रेसीन सरकाराचेर केलो फारपेट. म्हणटा नळय ना आनी जलय ना. मुख्यमंत्र्यान गांवांनी भोंवून दाखोवची 100% उदका पुरवण. गोंयभर बाळगोपाळांनी घेतलो धंय फोडपाचो आनंद. पुराण कथेंतलो बाळकृष्ण घालून रावला भुरग्या बाळांचेर मोनीळ. वीस 21 आनी 22 ऑगस्टाक कांय वाठारांनी घोग्यांनी पडटलो पावस. 19 आनी 23 वेर कांय कडेन पावसाचो शिवर. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावताचे हजेरेंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयांत केंद्र सरकाराची हर घर नल से जल येवजण 100% यशस्वी जाल्ल्याची घोशणा केली. अशें आसलें तरी गोंयांत साबार सुवातांनी उदकाची रड आयकुपाक मेळटा. विरोधकांनी टिका केल्या. जल जीवन मिशन अभियाना अंतर्गत हर घर जलाचो संकल्प पूर्णतायेर गेल्ल्याचे केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावतानय सांगलें. उदकाची बिलां घर बसल्या फारीक करपाची तरतूदय सरकारान केल्या. ते खातीर QR कोडाचे मानेस्तांचे हस्तुकी अनावरण केलें. ते भायर PWDच्या कांय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांचो भोवमानय केलो. आयकयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि गजेंद्र सिंग शेखावताक. हर एक व्यक्ति को, हर परिवार को बैंक का खाता मिले, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, हर गरीब को घर मिले, आवास योजना का विषय हो, हर घर तक बिजली पहुंचे, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना का विषय हो, हर घर तक मां को धुएं से मुक्ति मिले, उज्ज्वला योजना का विषय हो, या इन सब योजनाओं के साथ साथ में देश के प्रत्येक घर में पीने का पानी पहुंचे, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में उसी यात्रा के अनुक्रम में देश के सामने लाल किले के प्राचीर से रखा था. और जब लाल किले के प्राचीर से इस विषय को रखते हुए उन्होंने इस बात की चर्चा की कि देश में 19 करोड़ आवास हैं, जिनमें से 75 पिछले 70 साल में जितने यत्न किए गए, देश की सरकार ने किए होंगे, प्रदेशों की सरकारों ने किए होंगे, स्थानीय सरकारों ने किए होंगे, पंचायती राज की संस्थाओं ने किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी देश में केवल 16% परिवार ऐसे हैं जिनके घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है. और यह 16% का आंकड़ा भी जो राज्यों की सरकारों ने अपने आंकड़े दिए थे उसके अनुरूप. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संकल्प व्यक्त किया कि हम 2024 तक देश के हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा और बहुत विशाल और बहुत दबाव उत्पन्न करने वाला ऐसी घोषणा का लक्ष्य था. बिसाइड्स दॅट आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे सगळ्या पंचायतींनी दर शेनवारा काम करता. म्हाका खबर आसा फाटल्या आमच्या कोविडातल्या काळात एक वर्स असताना आम्ही जेन्ना व्हर्च्युअली म्हणजे हांव आणि खास करून संतोष बापडे आसात किंवा बाकीचा पार्सेकार आसतलो किंवा बाकीचे सगळे जाण व्हर्च्युअली जेन्ना त्यांच्याकडे उलयताले, कोणाच्या पंचायतीत 4 कनेक्शन उरल्या, कोणाच्या 5 उरल्या, आणि आमचे सगळे इंजिनियर्स टार्गेट अचीव करपा खातीर थंय पर्सनली वचून टार्गेट कंप्लीट करताले. त्या खातीर सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. तुमच्या सगळ्या खातीर स्टेट 100% सर्टिफाईड स्टेट हर घर नल से जल हे आम्ही करपाक शकले, म्हणून आम्ही अचीव करपाक शकले. त्या खातीर सगळ्यात पहिली तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि स्टेटीक भोवमान फावा जालो. देशातले पहिले राज्य गोंय हे ठरले हर घर नल से सर्टिफाईड स्टेट जावपी पहिले राज्य ठरले. म्हाका म्हणा खूप खोस भोगता, खूप बरें दिसता. जाल्यार काँग्रेसीन हर घर नल से जल येवजण गोंयांत 100% यशस्वी जाल्ल्याची प्रमोद सावंत सरकारान मारिल्ली सुरय फटास म्हटल्या. काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकरान ट्वीट करून निशेध केला. जाल्यार काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरानय मुख्यमंत्र्याक 100% उदक पाविल्ल्याचे दाखोवन दिवचे अशें आव्हान दिलां. काल स्टेटमेंट वाचलेलो आसा जी ट्वीट चीफ मिनिस्टरान आमच्या गोयच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलेली आसा हर घर जल. आणि त्याने क्लेम केलेले आसा गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% सर्टिफिकेशन. हो एक लोकांकडे तो फटिंगपणा उलयता, लोकांक मिसगायड करता. आयज हांव CMांक एक आमचे मुरमगांव गोंयच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे एग्जाम्पल दिवंक शकता. आयज मुरमगांव गोवान ते म्हणटा जर
नळ सगळ्या लोकांच्या घरांत पावयला जाल्यार नळ पावून फायदो कितें जेन्ना थंय उदकूच येयना जाल्यार आयज मुर्मो गोवा इज द वर्स्ट हिट कॉन्स्टिट्युन्सी जे आमकां उदक आसना हांगा मुर्मो गोवा स्पेशली आमच्या सडाबागा बोगदा जेटीचेर उदक नासता आमकां उदक येता ते दिसाक फक्त 1 वर उदक येता ते बीन सकाळचे फुडें 7 8 सुमार 1 वरूच उदक येता आनी तेजे उपरांत उदकूच आसना पयलीं गोवोरमेंटान इलेक्शनच्या पयलीं अनावन्स केलेलें की आमी लोकांक फ्री उदक दितले उदक खंय फ्री दिल्लेलें आसा बट खंयसून तरी असो फाटल्या दारांसून तेंच्यांनी असो प्रयत्न केलो की लोकांची सगळी बिलां वाडली आयज उदकाची जी बिलां वाडलेली आसा आयज लोकांक बिलां भरपाक जायना त्याच प्रमाणे त्या ट्विटाचेर जी ट्वीट काल सीएमान केला त्यांचो युनियन मिनिस्टर तेचें नांव जावन आसा शेखावत गजेंद्र शेखावत तेणेनूय ट्वीट केला गोवा हॅज सेट अ एग्जाम्पल म्हणून बाकीच्या स्टेटीन फॉलो करचें म्हणून हांव ताका विचारपाक सोदतां तेंचो युनियन मिनिस्टर गजेंद्र शेखावताक बाबा जस्ट डोंट गो ऑन सीएम्स ट्वीट रियलिटी पळय गोंयान कितें चल्ला ती हांगा हर घरान नळ पावलेलो ना त्याच प्रमाणे उदकूय लोकांच्या नळान आसना कित्याक शेखावत बसून दिल्ली बसून तो ट्वीट करूंक शकता गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. वास्कोच्या नव्या नुस्त्या मार्केटांत बशिल्ले थळावे नुस्तेकार मार्केटा भायर बसलेल्या नुस्तेकारांचेर फुर्योज जाल्यात. ह्या नुस्तेकारां खातीर आमकां गिरायक जायना अशी तांची कागाळ आसा. पळयात. नुस्तें मार्केटा भायर बशिल्ल्यान ह्या नुस्तेकारांचेर फावो ती कारवाय जावंक ना जाल्यार नगरसेवकाच्या घरा भायर नुस्तें विकपाक बसतले अशी शिटकावणी थळाव्या नुस्तेकारांनी दिल्या. आता त्या गाड्या दिसतो तुमकां आनी आमी गोंयकारां दिसना ना गोंयकारां दिसना बाबा कित्याक आमी गोंयकारां आहा ती कोणशा पडल्यानी धाकटी धाकटी मनशां न्हू ते घाटी आहा ते आमी कितें आमकां भितर घाल म्हणटा. आयज MLA आमच्या वास्कोचे MLA एक मेसेज दिवपाक सोदता थ्रू आमच्या गोवा 365 मात आयज 3 दीस जाले MLA हांवें फोन मारून सांगलेलो आनी MLAन आमकां वास्कोच्या MLAन प्रॉमिसीसूय केल्ले जेन्ना टेम्पररी मार्केट बांदलेलो आहा वास्कोन आपल्याक हो मार्केट काम करपाक तुमी सगळीं आदार कराय नुस्त्या बायलां कडेन तशें म्हाकोडें किस्तोदी कडेन तसोच आमचो मायकल फादर आहा एडवोकेट हे कडेन आनी इन रायटिंगेन आमकां तेणी बरोवन दिल्लें आनी आश्वासन दिल्लें की हे जे पळय वास्कोन इनलिगल नुस्तें विकता तें आपूण टोटली बंद करतलो म्हणून हांव तेजेर MLAचेर कांयच हें उलयना की वायट उलयना की तो कोण ना म्हूण आयज जे पद्दतीन तुमी पळयतले ही लांबाणी सगळी बसोन हिंगा हो रस्तो वेजिटेबल मार्केटान वचपाचो तशेंच एक 100 मिटराचेर आमचो फीश मार्केट आहा थिंगा बसोन ही पळय धंदो कोत्ताय तांकां मातशें तूं आनीक कितें जात ते भाशेन MLA कडेन तशें चेअरपर्सन बाब लियोय मिटिंगेक आहलो आमचे रेल्वे हॉला कडेन लियोन सगल्यांनी हेणी प्रॉमिसीस केल्ले हे नुस्तेकार बायलांक आनी आश्वासन दिल्ली की एक देखून खंयचीच बायल हिंगा इलिगल नुस्तें विकपानाय म्हूण जे पर्यंत न्यू मार्केट कंप्लीट जावसर आयज पासून हें इनलिगल नुस्तें बंद जालोलें ना. सो म्हाजी हंबली एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल आमचो MLA वास्कोचो दाजी सालकार हें बेगीन तूं जाता तितली बंद कर आनी त्या बायलांनी तुका प्रॉमिसीस केल्ली आहाय तूं जोरी तर बंद करपाना जाल्यार आमी तुज्या ऑफिसा कडेन येवन नुस्तें विकतो म्हूण आनी हें जोरी तर बंद जायना हे विका भितर जाल्यार ती सगळ्या बायलांक घेवन ऑफिसा कडेन येवन बसपाक त्या बायलांक कोणें कॅपेसिटी दाजी बाबानू की आमकां हिंग बसयतलो आनी आपूण ते गांठयां बाटयां काडटलो हिंग बसताय ती गांठयां तुवें आजून काडूंक नाय काल ती पुलीस धाडले ती गांठी मातशी उठली ती गेली आतां ती पोत्तून बसली आतां आमी कितें करपा बाबा आतां ना जाल्यार आमी तुका सांगलेलें आमी तुजी देरान येवन बसताय आतां आमी तें डिसिजन घेयलें बरें काय ना घेयलें बरें तूं सांग आमकां आनी त्या बाजरान आतां ना जाल्यार आमी वयता आनी त्या बाजरान बसताय गेट ओपन करून आमकां गिरायक जायना मार्केटां हाडून गायलें त्या उतर आमी येयलें पूण मार्केटान सारको धंदो चलना जायना एक फावट हाडल्यार 2 दीस विकपा पडटा गिरायक जायना सारकें सांजचे वगत येयले एक कोड मूस पासून आसना सगळीं थिंगा गांठयां बोगल्यो आसताय. मार्केटांत फावो त्यो सुविधा नाशिल्ल्यान नुस्तेकारूय बेजार जाल्यात. हो प्रश्न जाता तितले बेगीन जाग्यार घालात ते मागतात. पात्राचो किडो ते खामरांतले कायम दुना हाडून हिंगून लोकांना बसपा लेगून हिंगा चोय चोय
हिंग चोय हिंग घालून येतलो ना वयल्यार पुडकी पुडकी पडटा हिंगा सो कितें मागताय तुमी आतां हे सारकें क्लियर कर आनी पोत्री घालून दिवपाक चटका हे हिंगा हे काडून येचो हिंग सोडले पोत्री घालून घालायचो एक किड चोय हो काड ह्याची शूटिंग काड दाखय ताका तो ऐकला तुका चौपाता आणि आमकां हिंगा दवरलो पुता पोत्री घालता म्हणलेली घालू ना सोत्री घेवन बसतात आमी गोवा 365च्या रिपोर्टरान ह्या विशयाचेर अधिकाऱ्यांकडेन आणि नगरसेवकाकडेन संवाद साधलो. आयकयात तांचे म्हणणे. पयलीं सुवातेर तूं सांगता की काम बंद आहा म्हणटा हांव म्हणटा ती हय काम बंद आहा काम चालू जातलें कित्याक पावसा लागून उदक पडटा ती लो थिंगा ती लो लायंग एरिया दर्या लागीं आहा थिंगा उदक पडटा हें मारल्यार फोंड मारल्यार उदक मेवता देखून तेका थोडे दीस बंद दवरला आफ्टर गणेश ते चालू करतले काम फीश मार्केटाचें मागीर दुसरें कशें कितें शेड हांकां शेड तांकां आमी करून दिल्या तांकां बसपा तेमी कितें केलां ती चोयला थंय वचत लुगार सोडलो आहा तेमी ते कोण येतो म्हणटा लुगार दवरला लुगार तेकोन बोरल्या बसपा सारकी प्लेस आहा ती ते आमी ते करून येयले ते आतां तांकां आमी आतां मंडेसून ते सारके तेकोन बसयतले आनी प्लेस करतले शेडीक नो प्रॉब्लम आनी रस्त्यार लोमाणी जावं ते बाकीचे आमी ड्रायव्ह चालू आहा पयर फाटी ड्रायव्ह गेलो पुलीस बी लायन आमी ड्रायव्ह गेल्लो तो चालू आहा सुरू जायत सावन आमी जाता तितलो तांकां आदार दिला तांकां जाता तितली शेड तांकां तितले क्लेनलीनस आनी जाता तितलो आमच्या कडल्यान जो आदार इवन ते लमाणीचे ते उलयतात पयलीं आतां ते सुद्दां आमचो ड्रायव्ह चालूच आसा भायर बसपाक लोकांक आमी दिना इवन फॉर दॅट मॅटर फिशूच न्ही इवन फ्रूट वेंडर्सांक आमी ड्रायव्ह करता पूण मदीं मदीं कितें जाता मदीं सप्ता जालो खंय तरी मातसो जर शॉर्ट स्टाफाचो मातसो प्रॉब्लम जायत सपोज जाल्यार मातशें पुलीस जर पावना जाल्यार ती परती बसता तितलीच तांकां ती दिसता बट ते ड्रायव्ह इज ऑन आमी लोकांक जाता तितलें भितर घाला आनी क्लेनलीनेसाच्या बाबतींतूय आमी लोकां कडेन उलोवन पयर सुद्दां कॉन्क्रीट घालून भायल्यान आतां भायल्या वाटेन कॉन्क्रीट घालता सो क्लेनलीनेसाचे टॉयलेट तांचे क्लियर करून दिला जाता तितलें आमच्या कडेन सपोर्ट आमचो चालूच आसा तांचे थोडे डिमांड आसा थोडे इमिडिएटली आमी करूंक शकना म्हणून वी आर वर्किंग आउट अ सोल्युशन सगळ्यांक हॅपी करपाक दे आर अ लॉट ऑफ पीपल खूब लोक आसतकीर न्ही सगळ्यांक हॅपी करप इज व्हेरी डिफिकल्ट तरी आमी जाता तितलो आमच्या वटेंतल्यान प्रयत्न करता हांव एक मिटींग आपयतलें फाल्यां परां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को नगरपालिकेन फळां आनी भाजी मार्केटाच्या भायर जातले येरादारीचे गच्चमुंडी कमी करपा खातीर अतिक्रमण मोहीम राबयल्या. विक्रेत्यांक सोमार मेरेन तांणी केल्ली अतिक्रमणां आनी बेकायदेशीर विस्तार जाग्यार घालपाची शिटकावणी दिल्या. ना जाल्यार कारवाय करतले थळाव्या नगराध्यक्षान सांगलें. मात रस्त्याचे कुशीक माल घेवन बशिल्ल्यांक तांच्यो वस्तू वगडावच्यो पडल्यो. पळयात. रस्त्याचेर बसताले तांकां आमी आयज हें केलां ड्रायव्ह गेलो की तांकां सांगलां की पळयलां की मंडेसून तांकां आमी क्लियर करतले कित्याक आतां तांकां हें दिल्या वॉर्निंग दिल्या आनी तेमी सगळ्यांनी भितर वचपाचें वेंडर आहाय तें आमी तांकां थोड्या वेंडरांक भितर घातले 2 मार्केट केलेले एक ती ओल्ड फीश मार्केट आसली ती आमी रेनोवेट केला आनी थिंगा फुटबॉलांक बसयले तांकां थोडे फुटबॉल गोंयकार आहेत तांकां आमी थिंगां घातले. मेन सालगांवकराचो जो रोड आसा सीपी सांगतलो ताज्या बद्दल तो फूल रोड ब्लॉक जाता लोकल मार्केट घालता सो खंय तरी तो रोड क्लियर सांजचे येवपाक थंय चलपाक जागो नासता लोकांक भोंवतले जाल्यार जागो नासता सो थंयची जी वेंडर्स आसा ते आमी 2 मार्केट्स केल्या एक हांगा आनी एक ओल्ड फीश मार्केट केला सो जे लोकल वेंडर्स आसा तांकां आमी त्या मार्केटान घालून एक क्लियर असो म्हणजे मार्केट रस्त्यार अवॉइड करपा सारकें एक परिस्थिती निर्माण करपाक. काल कृष्ण जन्माष्टम जाल्यार आयज भोवतेक वाठारांनी दही हंडी फोडपाच्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. पुराण कथेंतलो कृष्ण भुरग्यां सावन जाणट्यां मेरेन सगळ्यांचेर मोनेळ घालून आसा. घालुया गोंयांतल्या कांय बाळ लिलांचेर नदर. बांदोडा, केरी सत्तरी, कोरगांव पेडणे, पणजे अशा साबार वाठारांनी पालकांनी बाळगोपाळा सयत दहीहंडी फोडपाचो आनंद घेतलो. बांदोडेच्या नागेश मंदिराच्या वर्सुकी पारंपारीक भजनी सप्ताहाची सांगता आज मंदिरा वाठारांत दहीहंडी फोडून केली.
गोविंदारे गोपाळाच्या तालार बांदोडेच्या तरणाट्यांनी 4 थरांची दहीहंडी फोडली. पळोवया केरी 70च्या स्वामी विवेकानंद ज्ञान मंदिर हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी केल्ल्यो लीला. आणि हे कोरगावच्या कमळेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयात दहीहंडीचे उर्बेभरीत खीण. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नाईक, पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान दर्यादेगांचे सोबितीकरण करपा खातीर केल्ले बांदकाम राष्ट्रीय हरीत लवादान बेकायदेशीर म्हटलां. 3 म्हयन्यांच्या भितर दर्यादेगो आसल्यो तश्यो करात, राष्ट्रीय हरीत लवादान 16 ऑगस्टाक दिल्ल्या आदेशांत म्हटलां.
GCZMN बांदकामाक चुकीचे तरेन परमिशनां दिल्यांत, कित्याक तर हो नो डेव्हलपमेंट झोन आसलो. थंय कसल्याच बांदकामाक परवानगी नाशिल्ली. आदेशांत म्हळां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 20, 21 आनी 22 ऑगस्टाक कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटलो. 19 आनी 23 वेर कांय वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस शिवरतलो. तशेंच 20, 21 आनी 22 वेर कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडूं येता. 19 आनी 23 वेर हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 20, 21, 22 ऑगस्टाक दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस. उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेगेर वाठारांनी 21, 22, 23 वेर 40 ते 50 किलोमिटराच्या वेगान वारो घोळूं येता. ह्या काळांत नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.